नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमचे खाशेले कार्यावळीन. इश्टानो, हे कार्यावळींत आमी वळख करून घेतात विंगड विंगड मळाचेर आपली किर्त फाकयल्ल्या, आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटयल्ल्या लोकांची. आनी हातूंतल्यान आमी दाखोवंक सोदतात जायना अशें कांय ना. फेर्नांद पेसोआ नांवाचो एक फामाद पुर्तुगेज लेखक आसा. ताणें विंगड विंगड 10-11 विंगड विंगड नांवांतल्यान साहित्य रचलें. ह्या दरेक नांवाक ताचो ऑल्टर इगो म्हणटालो आनी ह्या ऑल्टर इगोंतल्यान एक वेगळें वेगळें व्यक्तिमत्व साकार जातालें. ही व्यक्तिमत्वां म्हळ्यार कितें? ही व्यक्तिमत्वां म्हळ्यार निमाणो ताच्याच मूळ व्यक्तिमत्वाची विंगड विंगड तासां. आयज आमचे मदीं आसात अशेच अष्टतासी, वा जर तासां चड आसत जाल्यार 3 तासां आमच्यांनी मजूं येता. विंगड विंगड मळाचेर साहित्य, कला, चित्रकला, संगीत, नाटक, शिक्षण ह्या सगळ्या मळांनी नामना मेळयल्ले, ह्या सगळ्या मळाचेर वावर करपी एक अष्टतासी व्यक्तिमत्व बाब विली गोयश. विली बाब, नमस्कार आणि तुमकां येवकार. देव बरें करूं तुमकां. शैलेंद्र बाब, बरें दिसलें तुमचे बरोबर आसोन हिंगा उलोवपाक तुमचे लागीं. बरें आसा, म्हाकाय खूब बरें दिसलें, कारण आमी अशे ह्या दिसांनी खूब चडशे मेळनात. पूण तुमकां हांव इतले वर्सां सावन वळखता, तुमचो वावर पळयला, वेगळ्या वेगळ्या मळाचेर जे तुमी कार्य केलां तें हांवें पळयलां. म्हाका एका सांगात, ही सगळीं व्यक्तिमत्वां तुमकां एक संगीतकार म्हणून लोक वळखतात, एक बरो म्युझिशियन, तुमकां एक बरो डान्सर म्हणून हांवें पळयला डान्स करतना. साहित्य सांगूच नाका, तुमच्यो कथा कादंबऱ्यो लोकांनी वाचल्यात कोंकणींतल्यान. तुमी एक बरे शिक्षक, तुमी एक बरे चित्रकार, तुमी एक बरे फोटोग्राफर. सो ही सगळीं व्यक्तिमत्वां एकेच पोतयेन तुमी कशीं भरून दवरल्यांत म्हाका मातशें सांगात. तुमीच म्हटलां आतां जायना अशें कांय ना म्हणून. पूण एक म्हाज्या आंगान अशें एक आसा की म्हाज्यान बेकार वचोंक जायना. कितें ना कितें करूंकूच जाय. हांव तर एक दीस कितें तर करना, काम वाचन जर करना जाल्यार म्हाका न्हीद पडना. आनी म्हाजो इंट्रस्ट कलेनूय, कित्याक हांव ह्या कलेच्या बॅकग्रावंडान वाडोन येयलां. फोटोग्राफी ती कला, मागीर हांवें वाचन केलां देखून म्हाका बरोवपाची रूच आयली. हांवें खूब बरयलें. तो म्हाजी ती गाडी आतां सुटल्या, ती बंद जायना. ताका लागून हें सगळें आनीक खूब कितें कितें करून दिसता. आमकांय दिसता तुमी गाडी चालूच दवरची, तुमी ब्रेक मारचो न्हय. पूण म्हाका एक सांगात, तुमच्या घरांत म्हणजे तुमच्या फॅमिलींत जी लेगसी आशिल्ली, म्हणजे दायज आशिल्लें तें फोटोग्राफीचें. हय. तुमच्या घराणें फोटोग्राफीच्या मळार फामाद आशिल्लें. हय. ते फोटोग्राफी तुमकां मुळात आवड आसप हें स्वाभावीक, कारण तुमच्या दोळे मुखार तें घडटालें. हय हय हय. पूण बाकीच्या मळाचेर चित्रकला आनी बाकीचीं मळां, हातूंत कसो तुमचो प्रवेश जालो? फोटोग्राफी म्हटल्यार एक आर्टूच. तेन्ना फोटोग्राफी स्टुडियो, म्हाज्या अंकलाचो फोटो स्टुडियो आसलो. म्हाजो पाय फोटोग्राफर, पूण ताणें आपलें फिल्ड मातशें चेंज केलो. तो फोटो एनग्रेवर जालो. मुंबय वचून टायम्स ऑफ इंडियान ट्रेनींग घेतलें आनी तो ब्लॉक मेकर जालो. पूण पणजेन तर गोंयांत पळय फोटो स्टुडियो आसले ते सगळे फोटो आर्ट स्टुडियो म्हणटाले. फोटो आर्ट स्टुडियो म्हणल्यार तितून फोटोग्राफीच न्हू, पूण तितून तेजेर टचिंग आसतालें, ताका आर्टिस्टीक बॉर्डरी दिताले ते. आनी हांव ते चिंतान पळयतालो आनी म्हाका सदांच अशें दिसतालें की फोटोग्राफीन मिसळ जावचेंच, पूण तितून मदें आर्टूय आहा ती करचें म्हणून. तर हांव आर्टिस्टाची कामां पळोवंक लागलो. तेन्ना वामन नावेलकर तेन्ना फामाद आसलो. म्हाजो पाय तेच्या बद्दल खूब उलयतालो. मागीर लक्ष्मण पै येयलो. मागीर चित्रकलेची पुस्तकां हाडटालो म्हाजो बापूय, म्हाका वाचतालो. तेजेरूय म्हाका चित्रकलेची आवड जाली. आनी तेन्ना गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट म्हणून 1972 इस्टॅब्लीश जाल्ली. हांव तेन्ना ल्हान सारको. म्हाका दिसता हांव जॉयन जाला तेन्ना गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट म्हाजो 9th बॅच 1981. सो आनी म्हाका टिचरूय मेळलो शांताराम आमोणकर, जो एक फावंडर आसलो गोवा कॉलेज ऑफ आर्टाचो. तोय म्हाका म्हणूंक लागलो, विली तूं आनीक 10वी पास जातकूच आनीक खंय वचपाचें पळयनाका, फक्त आर्ट कॉलेजीन वच. आनी तो म्हाका घेवन बसतालो स्कुलान. 8th 9th 10th ताणें म्हाका ड्रॉइंग शिकयलां. आनी स्पेशल म्हाका सांजचो आपयतालो, म्हाका ट्रेनींग दितालो. आनी तो म्हणटालो तूं आनीक खंय वचपाचें पळयनाका, फक्त आर्ट कॉलेजीन जॉयन कर. पूण ताचे आदीं तुमी स्कुलींग तुमचें खंयचें जालें आनी हें आर्टिस्ट जावपाचें जें तुमचें
तकलेन जें पिशें तांणी घालें ताचे आदीं तुमकां कितें एस्पिरेशन्स आशिल्ले आपूण कितें जातलो आनी खंयच्या स्कुलान तुमचें शिक्षण जालें? म्हाजें प्रायमरी स्कुलींग जालें मॅरी इमॅक्युलेट गर्ल्स हाय स्कूल अशें आतां म्हणटा पूण तेन्ना लॉज दिसताली म्हणपाक गर्ल्स हाय स्कूल पूण तेन्ना तें टील प्रायमरी को-एड आसलें. ओके. मागीर 3 वर्सां हांवें पिपल्स हाय स्कुलान काडली आनी मागीर 8th 9th 10th हांवें गव्हर्मेंट हाय सेकंडरी स्कूल आतां टी बी कुन्या हाय सेकंडरी लायसियम कॉम्प्लेक्स. हय लायसियम कॉम्प्लेक्स. थंयसर म्हाका हे सगळे सपोर्ट मेवले. शांताराम आमोणकर सर, थंयचे टिचर, इवन पिपल्स हाय स्कुलान म्हाका अशे बरे कलाकार टिचर मेवले जशे प्रकाश पडते, मागीर एकलो कांबळी म्हणून आसलो आमकां ड्रॉइंग टिचर. हे सगळे भुरग्यांक आमकां इन्स्पायर करताले आर्ट बद्दल, कला बद्दल. सो थंयच्यान म्हाका अशें दिसलें की हांव फोटोग्राफर जावचो. तें म्हण तूं म्हाका येयलेंच घरा कडच्यान तूं एक आर्टिस्टूय जावचो म्हणून. सो थंयच्यान म्हजी स्टार्ट जाल्ली पळय ती ओके. आनी त्या प्रेरणेंतल्यान तुवें गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान प्रवेश घेतलो, थंय तुवें शिक्षण जालें. हें जेन्ना शिक्षण जातालें तेन्ना अगेन थंय खूब शिक्षणाच्या म्हणजे जेन्ना गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट सारके जी इन्स्टिट्यूट आसा थंय तुमकां खुबशे प्रॅक्टिकल शिकूंक मेळटा, तुमची एक नदर विकसीत जाता. भुरगेपणांत 10वी उपरांत जेन्ना तुमी चित्रकार जातलो किंवा फोटोग्राफर जातलो म्हणून चिंतलेलें आनी आतां तें शिक्षण जावन थंय तुमकां तुमच्या विजना भितर कितें बदल घडलो? तुमकां कधी नवें विजन मेळ्ळें थंय कॉलेजी भितर? हय मेवलें म्हटल्यार म्हाका कॉलेजीनूय पळय म्हाका टिचर मेवले. लक्ष्मण पळय आमचो प्रिंसिपल आसलो, मागीर नावेलकर सर आसलो, मागीर खूब टिचर. कॉलेजीनूय आमकां अशें मेवलें की आमी फक्त एकूच हांव एप्लायड आर्टान शिकलां आनी आमकां एप्लायड आर्टान अशें एक हें मेवलें की आमी एप्लायड आर्टान तर आसतले आमी मल्टीफेसेटेड व्यक्ती जावंक जाय. लायक आमकां तर खंय तर कितें टॅलंट आसा वो आमकां दिसता आमची एबिलिटी आसा खंयच्या तरी क्षेत्रांत घुसपाक थंय आमी वयचे. पूण तेन्ना तुमचेर खंयच्याय चित्रकाराचो प्रभाव असो आशिल्लो जेन्ना तुमी आर्ट शिकताले तेन्ना? हय ऑफकोर्स. तेन्ना आमी आमचे कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट आसले ते शिकताले. त्या टायमाले कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट म्हणटाले आमी. रायट फ्रॉम जेमिनी रॉय धर तूं आमकां हिस्ट्री ऑफ आर्ट आसलो सब्जेक्ट. त्या हिस्ट्री ऑफ आर्टान आमकां एक मिस जुडिलिया मोंतेरो आसली, ती आमकां बरी सारकी एक्सप्लेन करताली. म्हणजे वेगवेगळे आर्टिस्ट तेंची स्टायली कश्यो आसताल्यो, तेंचे बॅकग्रावंड कशें आसता, बॅकग्रावंडा प्रमाणे तेंचे कश्यो स्टायली बदलताल्यो, हे सगळे इन्फ्लुअन्स सारके येवंक लागले भितर आनी तितूंतल्यान आनीक इन्स्पायर जावंक लागलो. ह्याच वांगडा तुजी फोटोग्राफी चालू आशिल्ली, कित्याक तुजे फोटो हांव तेन्ना साकून पेपरांचेर येतना पळयतालो, मॅगझिनाचेर पळयतालो आनी स्पेशली ब्लॅक एंड फोटोग्राफी तुजी खूब म्हणजे एका वेगळ्या डेव्हलपमेंट वेगळ्या लेवलाचेर तुवें व्हरून सोडिल्ली. ह्या फोटोग्राफी भितर तूं कसो घुसलो आनी कसो तुजो तातूंतल्यान उदरगत जाली? फोटोग्राफी म्हटल्यार खरें म्हटल्यार म्हाजेर मातशें आमच्या फॅमिलीचेर मातशें वायट परिस्थिती येयल्ली. हांव 8वेक आसलो तेन्नाच्यान म्हाका शिकप आनी नोकरी करूंक पडली. म्हाज्या बायची हेल्थ मातशें हें जाल्लें आनी म्हाका नोकरी करची पडली. आनी हांवूय म्हाजो पाय पळय करतालो फोटो एनग्रेविंग ती हांव शिकलो आनी नवीन टायम्साक हांव काम करूंक लागलो. आनी थंयसर म्हाका एनकरेजमेंट मेवलें फोटोग्राफी करपाक. आनी हांवें गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान फोटोग्राफी स्पेशलायजेशन सब्जेक्ट असो धरलो आनी फोटोग्राफी स्टार्ट केली. आनी म्हाका फोटो जर्नलिस्ट जावंक चान्स पडलो. नवीन टायम्स, नवप्रभा, मागीर हांवें असायनमेंट केल्या गोवा टुडेक. आनी त्या टायमार लँग्वेज एज्युकेशन चलतालें, कोंकणी मराठी, आनी खूब चळवळ चलताली. आनी हांव सारकें चळवळीन भितर वचून सारको घुसून थंयसर वचून फोटोग्राफी करतालो. ती आवड फोटोग्राफीची कशी. आनी ब्लॅक एंड व्हायट फोटोग्राफी म्हटल्यार आमी त्या काळार फोटोग्राफर थोडेच, कित्याक त्या काळार ब्लॅक एंड व्हायट फोटोग्राफी करपाक तूं फोटोग्राफी जाणा जावंक जाय आसलो. आतांच्या काळार कितें डिजिटल, तूं फक्त क्लिक कर आनी तुजो पेन ड्रायव्ह घाल आनी तुजे स्क्रिनीचेर पळय तितलें सोंपलें. पूण ना, त्या काळार क्लिक केलो मागीर आमी डार्क रुमान वचोन ते फिल्म
डिवेलप करूंक जाय आसलें आनी तें फिल्म डिवेलप करता आसतना ते डिवेलप जावन डाकरुमांतलो भायर सरोसोर तूं नोको तुजो फोटोग्राफ आयला वो ना पळय तो कितेंय जावंक शकतालें डाकरुमान ओवर डिवेलपिंग जावंक शकतालें बाय मिस्टेक डिवेलपराचे पावटीन तर पयलेच फिक्सरान घेतले थंय आख्खे रोल ब्लँक सो हे सारके प्रॉब्लम आसले पण आमी तितूंतल्यान एक एक्सायटमेंट कसो आसलो फोटोग्राफी म्हटल्यार त्या ब्लॅक एंड व्हायट फोटोग्राफी त्या टायमार एक एक्सायटमेंट कसो आसलो आनी आमी थोडेच आसले फोटोग्राफर त्या काळार तुवें आतां रेफरन्स दिलो म्हाका कोंकणी एज्युकेशन जेन्ना चलतालें तेन्ना तूं थंय फोटोग्राफ काडटालो आनी तुका कोंकणी लेखक आनी कोंकणी कवी म्हणून लोक वळखतात आनी तुजीं पुस्तकां आयल्यात हो बरोवपाचो किडो तुज्या तकलेन खंयच्यान बसलो हो एक बरो प्रश्न परत म्हाजो पाय रोमांसी म्हणून येताल्यो रेजिनाल्ड फर्नांडिसाच्यो त्यो वाचतालो घरा आनी तो वाचून ताका न्हीद पडटालो जनपराचो तो बूक असो ऑर्डर आसतालो हांव मागीर तो लोन काडून वाचतालो मदें मदें 2-3 पेजी वाचल्यो दवरल्यो परतून थंयसर कोंकणी वाचपाची म्हाका एक मातशी आवड लागली सॉरी पूण मागीर हांवें मागीर म्हणल्यार म्हाका इंग्लिशूय वाचपाची खूब आवड आसली हांव म्हाजो कजन खूब पुस्तकां हाडटालो घरा आनी हांव ती वाचतालो आनी वाचून कोंकणी मॅगझिनां वाचतालो पूण एक दीस अशें दिसलें की इतलें हांव वाचतां की हांवें साहित्य निर्माण कित्याक करचें न्हू करून पळोवया आनी तेन्ना हांव जेसीन जॉयन जाल्लो पेंजीम जेसीस प्रवीण सबनेस आसलो सदाशीव शिरसाट आनी हे सगळे आनी पेंजीम जेसीजान तांणी म्हाका तेंच्या बुलेटिनाचो एडिटर केलो तेंची क्लीप म्हणून मॅगझीन आसलें एडिटर केलो म्हणल्यार म्हाका एक हे बरोवचो पडलो एडीट बरोवचो पडलो हांवें ते बरयले 1-2-3 एडीट एक एडीट वाचलो प्रवीण म्हणून लागलो तुवें खंयचो काडला हांवें सांगलो हांवें बरयला तो सो प्रवीण म्हाका पळोवंकूच उरलो तुवें बरयला सो म्हाकाय अशें बरें दिसलें की हांवें कितें तरी बरें बरयलां आनी मागीर रोखडेंच कितें जालें विक्टर रांजल रिबेरो एक फामाद बरयणार नॉवेलिस्ट तो एक वर्कशॉप घडोवन हाडटालो एक खंयच्या न्यूज पेपर नवीन टायम्स म्हाका दिसता आनी तेणी सांगलेलें तुमकां तर ह्या वर्कशॉपाक एटेंड करपाक जाय जाल्यार तुमी कितें बरयलां पळय तें धाडचें आनी त्या ऑन दॅट बेजीस तुमकां आमी सिलेक्ट करतले सो हांवें ते 1-2 म्हाजे पीस बरयलेले ते धाडले आनी तेन्ना मोबायल कांय ना फोन आसले घरान सो म्हाका 1-2 दीस पयलो 3 दीस पयलो फोन येयलो आनी म्हणलें सॉरी तुजें नांव सिलेक्ट जावंक ना ह्या वर्कशॉपाक वी आर व्हेरी सॉरी जाल्यार ओके नो प्रॉब्लम कितें करतलो पूण वर्कशॉपाच्या आदले दिसा म्हाका फोन येयलो आनी म्हणलो आय एम विक्टर रांजल रिबेरो स्पिकींग हांव सरप्रायज आसा येस वॉट कॅन आय डू सो म्हणलो सी विली म्हणलो आय हॅव लायक वॉट यू हॅव रिटन यू कम फॉर द वर्कशॉप टुमॉरो गोवा इंटरनॅशनल सेंटरान वर्कशॉप ते यू कम फॉर द वर्कशॉप आय मायट नॉट अलाव यू टू पार्टिसिपेट इन द इंटरॅक्शन बट आय वॉन्ट यू टू अटेंड हांवें सांगलें दॅट इज गुड इनफ सो हांव नेक्स्ट डे बेगीनच्या बेगीन हांव थंय पावलो आनी थंय पावोन आनी तेणें आनीक 2 जाणांक आपयलेले म्हाज्या बरोबर म्हणजे आवटसायड द लिस्ट तेणें आमकां पार्टिसिपेट करूंकूय संदी दिली आनी ते दॅट वर्कशॉप एक्चुली म्हाका त्या वर्कशॉपान भितर ओडलो साहित्यान कित्याक वर्कशॉप काबार जातूच सगळें हांवें विक्टर रांजल रिबेरो घेतले सर बट स्टील हाव एम आय गोइंग टू बी अ रायटर सो विक्टर रांजल रिबेरो मातसो तो हें जालो ताका राग येयलो नासता आनी म्हाका अशें बोट दाखोवंक लागलो यू वॉन्ट टू बी अ रायटर गो होम टुडे एंड रायट म्हणूंक लागलो असो सारको व्हेरी नायस सो आय वॉन्ट टू नो अबाउट वेन यू डिसायडेड टू बिकम अ रायटर तुवें डिसायड केलें मागीर तुवें कशें बरोवंक सुरू केलें तुजें पयलें पुस्तक खंयचें आयलें दुसरें पुस्तक खंयचें आयलें हाजेर आमी रोखडेंच उलोवया पूण इश्टानू आतां आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया ब्रेक घेतले उपरांत आमी जेन्ना मेळटले तेन्ना फुडें पळोवया ही जर्नी हो प्रवास विली बाबाची जिणेचो कसो गेलो आनी तो खंय मेरेन पावला खंय सुचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही विली बाब तुमच्या पर्सनॅलिटी जेन्ना आमी वेगळी वेगळी तासां पळयतात की एक पेंटर म्हणून
एक फोटोग्राफर म्हणून आनी एक रायटर म्हणून ही 3 तासां मी पळयलीं. हांचेर म्हाका उलयतना म्हाका सांगात तुमी वाचतात, कित्याक एक म्हज्या मतान तरी एक बरो लेखक जावचे खातीर एक बरो वाचक आसप गरजेचो. हय. पूण वाचपा शिवाय बाकीचे म्हणजे तुमच्या साहित्याचेर पेंटिंगाचोय कोणाचो प्रभाव पडूं येता, आर्टिस्टाचो पडूं येता, एका डान्सराचो पडूं येता, कशाचोय कोणाचोय पडूं येता. तुमकां आवडिल्ले किंवा तुमच्या घोस्ताचे अशे कोण लेखक, अशे कोण पेंटर, अशे कोण फोटोग्राफर आनी तांचो तुमचेर प्रभाव आसा तुमी सांगूं शकता? आर्टिस्ट म्हटल्यार आनी रायटर दोनांयचो प्रभाव म्हाका एका रायटरांतल्यान येयलो, तो म्हणल्यार अर्विन स्टोन, लास्ट फॉर लायफ, विन्संट वॅन गॉगाची ऑटोबायोग्राफी. इतले बरी बरयल्या. एज अ रायटर तेणें सारकें तेज्या विन्संट वॅन गॉगाच्या जिवितान सारको ओडून येयलो आनी तेजें पळय एक लायफ आसलें आनी तेणें आपलें एक तो पिसो कसो जावन सारको कलेक भुल्लो आनी इतली कला तेणें उत्पन्न केली. तितून तें म्हाजें एक वन ऑफ द अर्लियस्ट इन्फ्लुअन्सीस म्हणल्यार जाता. कित्याक तेन्नाच हांव कॉलेज जॉयन जालोलो आनी खंयच्या तरी आमच्या लायब्ररीन आसलो बूक तो, पूण लायब्ररीन म्हाका घरा व्हरूंक त्रास जातालो म्हणून हांव अवांती लायब्ररीचो आसलो मेंबर. थंय गेलो आनी थंयच्यान ती कादंबरी घरा व्हरून वाचली. सो तो आनी मागीर त्याच ऑथरान एगनी एंड एक्स्ट्रेसी मायकल एंजलोच्या लायफाचेर बरयल्ली सेम. सो हो एक रायटर अर्विन स्टोन म्हाजो पयलो वन ऑफ द फर्स्ट अर्ली इन्फ्लुअन्सीस एज फार एज इंग्लिशान. मागीर हांव एक्शन नॉवल्स वाचतालो, निक कार्टर, एलिस्टर मॅकलेन, मागीर तेज्या उपरांत सिडनी शेल्डन, सगळे बेस्ट सेलर्स. कित्याक ती एक उमेद तेन्ना वाचपाक. मागीर हांव कोंकणी पळय वाचूंक स्टार्ट जालो तेन्ना हांवें बोनावेंतूर दे पियेत्रोची कादंबरी वाचल्यो. तिच्या मरणा उपरांत जिमी, जान्या सॅली. आनी ह्यो वाचता आसतना म्हाका दिसलें की कोंकणी बरोवपाचोय दर्जो इतलो आसा की हांवें कंपेर तर करीत ह्या इंग्लीश नॉवलिस्टांक हो एक बरयणार, कोंकणी बरयणार आमचो आहा इतलो सारको तितलो लागीं पावता. हय. आनी हांवें रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाची एक कादंबरी वाचलेली, घातक्या घात म्हणून, पूण तेजें बरोवप मातशें वेगळें आसलें, मातशें ऑन द फॅन्टसी सायड. आनी तेजें मातशें ग्रामरूय मातशें डिफरंट, कित्याक तेजेर पोर्चुगीज इन्फ्लुअन्स ऑफ द ग्रामर, पूण विशय आनी बरोवप एकदम बरें. मागीर बोनावेंतूर बिकेम म्हणजे तो एकलो सारको वन ऑफ द इन्स्पिरेशन जालो म्हाका कोंकणी बरोवपाचें हेजेर. म्हाका सांगा, पूण हे तुमचे फोटोग्राफी बाकीचे जे छंद आसात ताजो रायटिंगाक लागून कितें तुमकां कॉम्प्लिमेंट जालें, ताजेर कितें मदत जाली काय ती तुमकां आडखळ जाली? ना, आळकड जावंक ना. इनफॅक्ट मदत जाली, कित्याक हांव आतां कोंकणी आतां पासून हांव कोंकणी मॅगझिनां वाचतां, लायक गुलाबा सारकें एक मॅगझीन. त्या एका मॅगझिनान म्हाका एक 15-20-25 बरयणारांचे बरोवप वाचूंक मेवता आनी सगळ्यांचे वेगळे वेगळे. मागीर आतां आयज काल कोंकणी खूब पुस्तकां येता, देवनागरींतल्यान येता, रोमींतल्यान येता, आनी हांव ती तितली हांव घेता ती. म्हाजे कडेन काबड भर आख्खे फूल आसता, 200-300 पुस्तकां आसतलीं, ती हांव वाचतां. केन्ना केन्ना रँडमली एक कोणाचेंय काडटा, तें वाचता, तें दवरता. आनी असो एक म्हाज्याच भितर एक हांव स्टॅग्नंट जावचो न्हू अशें हांव हें दवरता. आनी म्हाजेंय बरोवप अशें सुदारचें बदलचें म्हणून अशें हांव हें करता. व्हेरी गूड. म्हाका कित्याक हें म्हाका खूब इम्पॉर्टंट दिसलें की स्टॅग्नंट जावचें न्ही, कित्याक स्टॅग्नंट जाता तेन्ना तूं सोंपता. हय. तुजी वाटचाल चालूच आसपा जाय. हाजे विशय हाजे भायर तुमचें आनी एक व्यक्तिमत्व आसा, तुमी एक बरो शिक्षक. आयच्या भुरग्यां भितर तुमकां कितें दिसता, आमचें जी जनरेशन जी शिकपाची जिद्द आशिल्ली वेगळ्या वेगळ्या मळाचेर, ती तुमकां आयच्या भुरग्यां भितर दिसता? हो एक आयच्या काळाक दवरल्यार हो एक बरोच गंभीर प्रश्न. हितून पळय डिफरन्स आहा तो दिसता कित्याक आमच्या काळार आनी आमच्या जनरेशन मदें आनी आयचें पळय जनरेशन आसा तेंच्या मदें हो फरक आहा तो म्हाका जाल्यार दिसता.
आनी हाजें कारण सोंपें पळोवंक गेल्यार कित्याक आमकां आयज पळय सवलती मेळटा त्यो तूं जाणा आसतलो आमकां नासल्यो. आमकां एक फोन करतलो जाल्यार आमी एक कॉयन घेवन फोन बुथार वचोन फोन करूंक जाय आसलो. आमकां आमच्या घरान टी.व्ही. नासली. आमकां टी व्ही पळोवंक वचो जाल्यार आमी शेजाऱ्यागेर वचोन टी व्ही पळोवचे पडटाली. आनी तातूंत आमकां आमच्या हातीन पुस्तकां आसलीं आनी आमचें वाचन खूब जातालें आनी आमची एंटिना खूब कडेन वयताली सगळें बरें आहा कितलें तें आपणावपाक. आयज हें सोंपेपण येयलां आमच्या भुरग्यांक हातीन हो मोबायल पडला आनी इंटरनेट पडलां. म्हाज्यान एक्युजेशन करूंक जायना पूण म्हाका अशें दिसता की हो आयच्या भुरग्यांक तो आमच्या मदत पळय वाड जाल्या ती वाड आयच्या भुरग्यांक तांकां स्टंट करता म्हणून. आतां हाका कितें तोडगो आसा तो म्हाका आतां म्हाज्या हातान म्हाका ताका आन्सर ना. पूण हांव सदांच पॉझिटीव नदरेन पळयतां की पॉझिटीव नदरेन पळयल्यार की हो एक फेज आनी हो फेज म्हाका दिसता केन्ना ना केन्ना सोंपतलो. केन्ना ना केन्ना भुरग्यांक कांटाळो येतलो मोबायलाचो आनी तो म्हणटलो मोबायल नाका हांव आयज पुस्तक वाचतलो. हो दीस तो येत जाल्यार आमकां एक बरोच बरोबर जायना अशें कांय ना. तुमी तुमच्या व्यक्तिमत्वांतल्यान दाखयलें की मनीस जावं शकना अशें कांय ना. ताका जर पेंटर जावं जाय पेंटर जावं येता, रायटर जावं रायटर जावं येता. सगळ्यांत निमाणे कडेन म्हाका तुमकां विचारूंक जाय म्युजीक हाजे बद्दल तुमी खूब पॅशनेट. यू लायक टू लिसन टू डिफरंट टायप ऑफ म्युजीक. तरेतरेचें म्युजीक आयकुपाकूच न्ही तुका म्युजीक वाजोवंकूय आवडटा. म्हाका आमच्या आयकुप्या खातीर तुवें कितें तरी वाजयल्लें जाय. कितें वाजोवन दाखयशात आमच्या खातीर? हय सांगतलो म्हणल्यार पयलेंच हांव एकदम ल्हान आसतना बुलबुल तरंग म्हणटा तें पयलें वाजोवंक शिकलो. बुलबुल तरंग तें आतां कोण वाजयना. मागीर हांव वायलन वाजोवंक शिकलो, मागीर गिटार शिकलो, मागीर फ्लूट वाजोवंक शिकलो, मागीर उकुलेली, मागीर मदें ट्रम्पेटूय वाजोवंक शिकलो. म्हाका म्युजिकान अशी उत्सुकताय की सगळे चड करून ट्रम्पेट म्हाका एक मिस्टिरियस इन्स्ट्रुमेंट कसो आसलो. ताका फक्त 3 बटन आनी त्या 3 बटना मदें कसो हें करप. सो हांव क्लासी जॉयन जालो आनी ट्रम्पेटूय वाजोवंक शिकलो. तर आयज हांवें उकुलेले हाडलेले आसा कित्याक उकुलेले हो एक इन्स्ट्रुमेंट म्हाका एक असो हो एक क्यूट कसो दिसलो आनी म्हाका खूब आवडलो तो. हांवें घेतलो आनी घरा बसून ते कॉर्ड एक बूक घेतलो ताचे कॉर्ड ते घेवन बसून शिकलो आनी म्हणलें वाजोवया कितें. प्लीज वाजय आमच्या खातीर कितें तरी. हय हांव चडशीं आदल्या कांतोरिसाची कांतारां वाजयतां. हें एक मिंगल रोडाचें कांतार तारवटी म्हणून. वजारांनी हांवें जोडल्यो नोटी बियाज मारून नांवायला मोटी जायते गांव भोंवलो मारिना फोटी कित्याक हांव नवोच तारवटी. वजारांनी हांवें जोडल्यो नोटी बियाज मारून नांवायला मोटी जायते गांव भोंवलो मारिना फोटी कित्याक हांव नवोच तारवटी. अमेरिकाक करशी देवशी तर तूं बियेरान्ना बेण वाजता खुशी जावन नाच. आरे स्वर्ग मोरे बाबा तुका जायें तेंकां आनी ती चेडवांक कितें रे वा रे वा रे वा. ह्या तारवट्यांचें आयकोंक पडना ते बऱ्या चेडवांचे फोटो काडूं हाडना. बरीं चेडवां तीं तांच्या मोगान पडटा ती 500 माळाची सोडना. बरीं चेडवां तिंकां म्हणून आत काम हियर सीट डावन ते तुमकां बाबा सांगो तोडलीं बंडोलां लावन. ते 5 चेडवांची येता लिपस्टीक खावन हे सगळे हांवें पयलां हांव तारवटी जावन. बरीं चेडवां म्हणटा तीं असलीं आसलो त्या बारार येवन दोगां बसलीं. हांवें मस्कोऱ्यो केल्यो सोजमोटी म्हूण तसलीं ती म्हजेर गरम जाली रे कसलीं. तांकां पळोवन सायबा म्हज्या काळा जालो काम ताणें कवजां काडून कसलो म्हाका दिलो रे मार. मातसो जाल्यार तेणी केला म्हज्या खोड्ड्याचो फार हांवें द्रोजान तारवार काडली पार. विली बाब खरेंच तुवें आमकां खूश केलें. आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक आनी पळोवप्यांक. इश्टानो हे आशिल्ले विली गॉयस. आमी पळयलें जायना अशें कांय ना
हे तांच्या एका आयच्या मुलाखतींतल्यान. तांचें व्यक्तिमत्व अष्टतासी, तांचे पासून स्फूर्त घेवन तुमी तुमचें व्यक्तिमत्व फुलोवचें अशीच आमची इत्सा. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.